कुडचडेच्या एका स्कुलात शिकपी एकल्या विद्यार्थ्याक मारबडे केल्ल्याच्या आरोपाखाला विद्यार्थ्याच्या पालकांनी शिक्षका आड पुलिसेत कागाळ केल्या। मेळिल्ले माहिती प्रमाण घडणूक खंय कांय दिसा पयलीं घडिल्ली, मात विद्यार्थ्याची दूख वाडल्या उपरांत ताणें प्रकरण पालकांक सांगलें। हो भुरगो वर्गात बोवाळ घालतालो म्हूण खंय ताका शिक्षकांनी मारला। ताच्या मानेचेर बरेच वळ आयल्यात, तशेंच हेर कडांनी मार लागिल्ल्यान भुरग्याक खंय बरेच त्रास जातात। घडणुके वेळार वर्गातली हेर भुरगीं थंय आशिल्लीं। भुरगो भिल्लो देखून ताणें हे विशीं पालकांक सांगुना, मात चडूच दुखपाक लागिल्ल्यान ताणें पालकांक सांगलें। पालकांनी प्रकरण पुलिशेंत व्हेलां। मारबडय करपी शिक्षकाक अटक करून खर कारवाय करची अशी मागणी पालकांनी केल्या। शिक्षका आड गुन्यांव नोंद केला। आता सध्या अशी अपडेट आसा की एज्युकेशन डिपार्टमेंटाकडे स्कुलांसून ह्या टिचराचे सस्पेंड करपाचें म्हणून लेटर आयला। एज्युकेशन डिपार्टमेंट दोन्ही सायडीची बाजू ऐकून घेतले आणि तेजे उपरांत आपलो डिसिजन दितले।